आमी कशे भाशेन जेजू सवें आसा जाल्यार आमचो स्वभाव आमचो मनोभव आसूंक जाय ते हांगसर आमकां आयज सांगलां. सदांच खालती जायात. सायबीण माय सदांच खालती आसलेली. ती जावन आसा आमचो नमुनो. कित्याक देवान तिका खबर दिल्या उपरांत ती गोरवान बरोवंक ना. ती एकदम खालती जाली आनी सेवे चाकरीची मनीस जाली. तर आमी खालती जावंक जाय म्हणून सांगलां. दुलोब आनी सोंसणीकायेची. जेजून आमकां सांगलां सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बारा खाला आसा ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. तर म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो. पळय जेजून आमकां आपल्या जिवितांत कशे भाशेन जिवंक जाय तें सांगलां. आनी आतां आमी जेजू सवें आसा म्हणटूच ते भाशेन आमी जावंक जाय न्हय. आमी पूर्णपणे ताजें सवें एकवटून जियेना म्हणून अशें जाता. आमकां जाय पळय तशें आमी जियेता. एकामेकाक मोगान सोंसात. मोगान सोंसात म्हणजे कितें? मोगान आजीर जायात. आमची चिंतपाची चाल वेगळी वेगळी आसता. कित्याक लागून? आमी आमच्या घराब्यान ते भाशेन वाडलेली आसा. वाडटाना ताणेन आमकां एक देख दिल्ली आसा पूण आमी ताचे विरुद्ध खूब फावटी वता आनी ताका लागून आमचें मन मातशें वेगळेंच जालेलें आसा. माय पायन बरी देख दिल्ली आसा पूण भुरगीं वेगळीच कशीं जालेलीं आसा तर. कित्याक आमची चाल पळय भितरली आसा ती सारकी ना. ताका लागून ते चाली प्रमाणे आमी एकामेकाक आजीर जाता. आनी हे भाशेन आमी दुसऱ्यांक समजोवचें आसतना ताणेन आमचें कितें पळय आसा ते प्रमाणे जिवंक जाय म्हणून तांचेर आमी हे भाशेन आमी एक निशेध थापता. ताका लागून आमी आनिकूय हे आमकां सांगलें. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितलोय उपाय घेयात. म्हणटच पळयात आत्मो आमकां सगळें स्पश्ट दाखयता. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान रावन सारूंक जाय. आनी हें सगळें आमकां दिल्लें आसा. कित्याक आमी जेजू सवें एकाच बापाचीं भुरगीं आनी तो देव सगळ्या वयर सगळ्यां भितर आनी सगळें सवें आसा म्हणून आमकां ह्या वाचपान सांगलेलें आसा. बाप खंय आसा? सगळें वयर आसा, सगळें भितर आसा आनी सगळें सवें आसा. हे भाशेन आमी दुसरें वाचप सांगता तें पारखूंक जाय. तें आमकां कळोंक जाय. पूण आमकां कित्याक कळना? कित्याक आमी आपलेपणान जियेता. पूण जेन्ना आमी जेजूच्या जिवितान जियेता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक आजीर जाता. तांचें कितें चलता तें आमकां समजोंक लागता आनी आमी तांचे पासून मागोंक लागता. कशीं? आनी तुमकां सांगलां प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजू सवें जियेता आनी तांचें चिंतप कितें उतर आसा ती जेजू सवें दवरता. मागीर आमी जेजूक एकवटून रावता. पूण आमी जेन्ना रावता तेन्ना आमी तांकांय एकवटान दवरता. आनी हे भाशेन खोलायेन आमी आमचे मागणें तांचे पासून बापाक उबारता. हे भाशेन जावच्याक ह्या आमच्या सांता भक्तांनी केन्ना सान दाखयल्लें आसा. क्रिस्पीन आनी ताच्या भावान क्रिस्पिनियान ते हे भाशेन जियेताले. आनी ताका लागून लोक जेजूशी वळोन येताले तांच्या स्वभावाक लागून. कित्याक ते जेजूक आजीर करताले. आनी हे भाशेन आमी सगळीं जाणां करुया. आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. ताका आमचें जिवीत सगळेंच समोर पळया. आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल, आमचें कितें आसा तितलें ताका दिवया. आनी तें तो स्विकारून आमकां आमचें खेरीतपण तो घडून हाडटलो. त्या प्रमाणे आमचें जिवीत जेजू सवें सारया.